शनिवारा रातीकडेन म्हापशा बोडगेनी वाठारात मुंबई वचपी प्रवासी बस आणि दुचाकीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात दुचाकी चलोवपी बिनू आर या मनशाक मरण आयले। पळयात। दोन 2024 वर्षात पावल दवरताच अपघातांच्या प्रमाणात भर पडत असा। काल रातीकडेन म्हापशा बोडगिनी जाल्ल्या मुंबईच्या प्रवासी बस आणि दुचाकी मधी अपघातात एकल्याक जाग्यारच मरण आयले। लोकांनी दिल्ले माहिती प्रमाण बशीचो ड्रायव्हर कुर्र जावन बस धांवडायत आलो, ताच्या बशीत लेगीत सोऱ्याच्यो बाटल्यो सापडला खंय। ऐकात ताचे म्हणणे। ही बस खंय वयताली? बॉम्बे। ओके, किने म्हणून जालें? पहिलो हांव राईट सायडीक आसलो, तो लेफ्ट सायडीन आसलेलो। फाटल्या टायराच्या फाटी मडगा घासलो आणि सकयल देंवलो। हांव रोखडी गाडी उबी केली, मागीर तेका मातसो श्वास घेतल्या, मागीर कितें जालें खबर ना, एम्ब्युलन्सान घालून घेवन गेलो। ओके, त्याने तुजेर मारले? हो, तेणी म्हाज्यार मारलो। हांव राईट सायडीक आसलो, तो लेफ्ट सायडीक आसलो, तो डायरेक्ट गेलो गाडी घालून। आणि आता बसीन जे पॅसेंजर आसले पळय ते दुसऱ्या गाडयेन घातले, तो कितें ड्रंक बी असलो? तो पिवन आसलेलो, गाडयेन क्वॉटरी आसा तेच्या, गाडी तिंगा आसा, गाडयेचो फोटो आहा। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खंडगावकार आणि सानिका नागवेकर।